उटा आणि गोमंत गौड मराठा समाज संघटनेक निर्बंध घाल्या उपरांत एसटी समाजाचे फुडारी मिडिया मुखार एसटी समाजाकडेन सरकाराचो सामाजीक संबंध आसल्यार राजकीय आरक्षण आदिवासी भवन आणि हेर मागण्यो कित्याक उरल्यात मुख्यमंत्र्याक अप्रत्यक्ष प्रश्न. गोमंत गौड मराठा समाज ती संघटना आज हाजेर बंदी आसा, सामाजिक संघटना बंदी आसा. दुसरी जी 21 वर्सां पयलीं आमी सुरवात केल्ली उटा आसा, ह्यो उटा आज एकाच आठवड्या भितर दोन ह्या सामाजीक मोठ्या संघटनाचेर सरकारान बंदी घातला. आमी कांय जाणां आयकतात की एसटीचो आनी आपलो DNA सारको आसा. व्हेरी गुड. सामाजीक संघटनेत सामाजीक नाते आसा, आमी तेजे वेलकम करतात. जाल्यार आमचो प्रश्न आसा हो जो आमचो सामाजीक विशय आनी घटनेचो अधिकाराचो विशय घेवन आमी आंदोलन करतात, 12 आंदोलन केल्ली, 12 मुद्दे घेवन, जाल्यार हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज कित्याक जायना? तुमी ह्या दोन संघटनांचेर नामशेष करपाक सोदतात, जावचें ना. इन्क्वायरी चलता, ओके, इन्क्वायरी. पण 27 जुना त्या गोमंत गौड समाजाचे निर्बंध घालतात आनी एक आठवड्या भितर 4 जुलय परत दोनूच हियरिंगाचे अशे कितलीशी पेंडींग आसा. ह्यो 3 घटना कितें सांगता हो हेजे फाटल्यान कोण कितें आसा तुमी तुमकां कितें दिसता? आमकां दिसता हेजे फाटल्यान कोणाचे तरी आतां कोण तें सोदतात दरेका षडयंत्र सरकारा भितरले तुमी आतां ऑफिसर हो गव्हर्मेंटाचो आसा. आयकना लोक कितें करता हें लोकांचें आसा. आमी लोकां कडेन वयतले, आमी लोकां कडेन वयतले, आमचें कितें आसा डिफिकल्टी आनी कितें त्रास केल्यार कशें आमचें खर्चीकरण हें आमी लोकांक कळयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.